नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरावळी पळोवयात आयच्यो हेडलायन्स। 24 वरां भितर कोलवाच्या पुलिशेन बेताळबाटी खून प्रकरणात घुसपिल्ले 4 गुन्यांक काडले सोदून। मुख्यमंत्र्याक शिक्षण मंत्री म्हणून शिक्षण खात्याचो कारभार झेपना, गोंय शिक्षण खात्याचो देंवता दर्जो, गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो आरोप। कर्नाटकात कोणूय जिखू म्हादयच्या उदकाचो एक थेंबूय दिवचे नात, सांगता काँग्रेस सरचिटणीस विरियातो फर्नांदीस। भाजपाचो बुलडोजर फकत गरिबांच्याच घरांचेर चलता, काँग्रेस फुडारी श्रीनिवास खलपाचो भाजपाक प्रस्न। भाजपाची फुडारी शायना एनसीन पोरण्या गोंयच्या बेकायदेशीर बंगल्या खातीर घेतली मुख्यमंत्र्याची भेट, शायनान मिडियाक प्रतिक्रिया दिवप न्हयकारले। आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्लास्टिक रिसायकलांतल्या तयार केल्ले जॅकेट थारला सगळ्यांचे उमळशिकेचे। स्मार्ट सिटी प्रकल्पातल्या सगळ्यांत पयल्या स्मार्ट रोडाच्या एका पॅचाचे उक्तावण बिरेस्तारा टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकी पणजेत जाले। जीएसयूडीएच्या वतीन स्मार्ट सिटी अंतर्गत कांपाल बाल भवन ते काकुला मॉल हो पुराय कॉन्क्रीटाचो स्मार्ट रोड बांधला। या रस्त्यार लोकांक चलपाक फुटपाथ, सायकल ट्रॅक, खासा श्रमतेच्या लोकांक पार्किंग, स्मार्ट सिटी वीज, उदका पुरवण, सांडपाच्या खातीर कायम स्वरूपी अंडरग्राउंड सुवात आसा। स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर लोकांक मातसो त्रास सोंसचो पडटा हे जरी खरें असलें तरी हे काम पुराय जाले उपरांत पणजेतले रस्ते परत खणपाची गरज पडची ना। ते खातीर लोकांनी पाशयेस दवरचें अशें आवाहन ह्या वेळार मंत्री विश्वजीत राणेन पणजेकारांक केलां। And of course we have the CEO of Smart City. Ladies and gentlemen, we have our dignitaries unveiling the plate. We have the same team. Please give them a big round of applause. सगळ्या गोष्टी इंटिग्रेट केल्ले आसा। पयलीं कशें आसतालें की पायपलायन आनी खंय तुजे मागीर केबल आनी इलेक्ट्रिसिटी केबल आनी खंय, ह्यो सगळ्या गोष्टी इंटिग्रेट करून हे सगळे एक वेगळ्या तरेचे एक स्मार्ट सिटीचे उदाहरण आमी जे दिल्यार, ह्या तरेचे रोड्स जे सगळे कडेन तुमी पळयता ते काम चालू आहा, त्या तरेचे रस्ते सगळे कडेन हांगा येतले। आनी म्हाका तरी दिसता ते जे अडचण लोकांक जे आसा ते एकदां कंप्लीट जाल्यार लोकूच म्हणटले की योग्य तरेचे आनी बरेपैकी काम केल्लें आसा। आनी आयज हो उदाहरण आहा, आयज एक स्ट्रेच आयज उद्घाटन जाल्लें आसा, पूण असले गोष्टी इंटिग्रेट करपाक आनी हे सगळे गोष्टी जे पयलीं जे जावंक ना ते सगळे मार्गार लावपाक तर वेळ लागता। आनी म्हाका दिसता की बरेपैकी काम चल्लां स्मार्ट सिटीचें। पण रस्त्याचं मातशें अडचण जाल्या लोकांक आनी ते अडचण म्हाका दिसता की लोकांनी आयजचो हो इनॉग्रेशन जाल्लो हो पॅच पळयल्यार तेच रेप्लिकेट दुसरी कडेन जातले। आनी ह्याच तरेचे काम आमकां करूंक जाय। जे ओपन स्पेसीस डेव्हलपमेंट आहा ते बी स्मार्ट सिटीचे सकयल आमी घेवपाचो आमचो प्रयत्न ऑलरेडी केल्लो आसा। कोलवा पुलिशेन बेतालबाटी खून प्रकरणाचो यशस्वीपणान तपास करीत 4 दुबावितांक अटक केल्या। हे 4 दुबावीत कामाच्या निमतान दोतोर निर्वण भारताक मेळिल्ले। सीसीटीव्ही फुटेजीच्या आधाराचेर पुलिशेन दुबावितांक धरले। सीमांचल परिडा, आलोक सिंग आनी नागेंद्र कुमार तशेंच शाहिद खान हे 4 जाणांनी मेळून ताचो खून केल्लो। सीमांचल परिडा हो निर्वण भारता कडेन कामाक आशिल्लो, पूण खुनाच्या घडणुके उपरांत सीमांचल गायब आशिल्लो। कोलवा पुलिशेन राजस्थान पुलिसेच्या सहकार्यान दुबावितांक अटक केल्या। इसकी इस बड़ी संदिग्ध हालत में जो है इसको स्ट्रैंगुलेट करके
इसकी जो डेड बॉडी है, इसमें जो डबल बेड होता है उसका जो बॉक्स होता है उसमें छुपा के रखा गया था। इसके बाद जैसे ही हम स्पॉट पे पहुंचते हैं, हमारी फॉरेंसिक टीम, मोबाइल जो हमारी CMC कॉल मॉनिटरिंग टीम, टेक्निकल सर्वेलेंस टीम और लोकल टीम भी स्पॉट पे पहुंचती है और इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है। हमारी जो थाने की टीम है वो इमीडिएटली रश डाउन कर दी गई थी। इसमें से एक टीम को हमने इमीडिएटली बाय फ्लाइट दिल्ली और एक को जयपुर भेज दिया गया था। तो हमारी 3 मल्टीपल टीम्स जो हैं इन चारों अक्यूज़ के पीछे भेज दी गई थी। मॉर्निंग में हमें पता चलता है कि इनकी लोकेशन राजस्थान है, तो राजस्थान पुलिस को भी हमने एक्टिवेट कर दिया था। इसमें मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगा, जो मेरा बैचमेट है SP भिलवाड़ा है आदर्श, उसने काफ़ी इसमें मदद करी। उन्होंने अलग अलग जगह पे नाकाबंदी करी और हमारी टीम के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत इन चारों व्यक्तियों को इस गाड़ी के साथ आज दिन में तकरीबन 11 बजे इनको एप्रीहेंड कर लिया गया। और जब इनसे पूछताछ की गई तब इन्होंने जो है ये कबूला है कि इन चारों ने मिलकर जो ये डॉक्टर है निर्वन भारत, उसकी निर्मम स्ट्रैंगुलेट करके इसकी हत्या करी। जो हत्या का मोटिव था वो सिंपल इसकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स थी, जैसे कि इनकी जो गाड़ी है, जो नई फोर्ड फ्यूगो गाड़ी है जिसका नंबर MH14CC 2985 है, इनके पास कुछ कैश भी था, एक बैग था जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ सामान है और इनका मोबाइल फ़ोन। तो इस मोटिव के तहत इन चारों ने मिलकर जो है एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत एक संयोजित तरीके से जो डॉक्टर है उनकी हत्या करी। सरकारान शिक्षक आणि प्राध्यापकांचेर भीक मागपाची पाळी हाडल्या। 150 कंत्राटी तत्वाचेर काम करपी सरकारी महाविद्यालयाचे प्राध्यापकांक तशेंच 129 पॅरा शिक्षकांक 3 महिने पगार दिलो ना। 3 वर्सां जाली तरी विद्यार्थ्यांक युनिफॉर्म आणि रेनकोट मेळुना। सरकार फकत इव्हेंट्स करपाक कोट्यांनी पैसे मोडटा। मुख्यमंत्र्याच्या खात्याचेर लक्ष नासून तांच्या फुडारपणाखाला शिक्षण खात्याचो दर्जो देंवला असो आरोप गोवा फॉरवर्ड पक्षान केला। सरकारान लक्ष घालून शिक्षकांचे आणि विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सुटावे करपाची मागणी पक्षान केल्या। पॅरा टीचर्स 129 आणि प्रोफेसर्स अप्रॉक्सिमेटली 150 आसात खंय कॉन्ट्रॅक्ट, प्रोफेसर ऑफ गव्हर्नमेंट कॉलेजेस। तू चीत म्हाका सांग, यू हॅव टू बॅक फॉर युअर सॅलरी एव्हरी मंथ। आणि जे फुडले पिळगी घडयतात इव्हेंट्सांक करपाक तुमचे भरमसाट पयशे आता LHU काढून पळयात तुम्ही कितले पयशे मेळयले फाटले 2 वर्सांत। 36 कोटी काय 40 कोटी अप्रॉक्सिमेट टाकला तेंचे ऑन इव्हेंट्स। आता पगार करून पयशे ना। सपोज तुम्ही 15 मिनिटां सपोज 5 कोटी मोडटात। सेव्ह सॉयल म्हणून कितें केलें 2 वरांचो प्रोग्राम ताका 2 कोटी 90 लाख मोडटात। पूण टिचरींक आनी भुरग्यांक वेगळे पयशे ना। आता एक वेळा की मिड डे मील किंवा तांचे पैसे दिनात म्हणून जानेवारीच्यान कितें पेंडिंग आहा म्हणून। This all shows that admission is gone to dogs and education department is degrading day by day under the Pramod Sawant regime. कर्नाटकात कोणाचीय सत्ता येवं आमकां फरक पडना। आमी म्हादयच्या उदकाचो एक थेंबूय कर्नाटकाक व्हरपाक दिवचे ना, काँग्रेस सरचिटणीस विरिएतो फर्नांडीस सांगता। कर्नाटकातल्या काँग्रेस पार्टीक आमचो शुभेच्छा आसाच, पूण म्हादयच्या उदकाच्या बाबतीत आमी कशीच तडजोड करचे नात अशें तांचें म्हणणें आसा। म्हादय जी आमी मांडवी म्हूण मानता, आमची आवय म्हूण मानता, आमी तिजेर कांयच कॉम्प्रोमायज करपाक ना। वी विश द काँग्रेस पार्टी ऑल द व्हेरी बेस्ट इन द इलेक्शन, बट जेन्ना आमच्या उदकाचो आमच्या जमनीचो प्रश्न येता, वी वील नॉट इवन गिव एन इंच ऑर इवन 1 ड्रॉप ऑफ वॉटर। कित्याक मांडवी तर डायवर्ट केली जाल्यार आमचें सर्वायवलूच काबार। इट इज अ मॅटर ऑफ सर्वायवल फॉर अस, इट इज अ मॅटर ऑफ लायफ एंड डेथ। सगळें जें उदक येता तें बंद करीत जाल्यार गोंयांत उरोवंकूच ना। सो कर्नाटकाक कोणूय जिखू, आमी आमची मांडवी सांबाळपाक सगळो प्रयत्न करतले। कर्नाटका आयकू ना आयकू, आतां आमी सुप्रीम कोर्टान गेल्यात, सरकार ओन्ली थिंग आमकां भंय आसा आमच्या सरकाराचो। जसो आतां ओल्ड गोवाचो बंगल्याचेर तांणी कॉम्प्रोमायज केला एंड अलाउड द एक्यूज टू एस्केप, तशें करूंक उपकारना। कित्याक हायकमांडान सावन तांकां तर धमकी येत। आयज पासून अमित शहाचो स्टेटमेंट CMन कंडेम करूंक ना, ते एक धाकट्या ल्हानशा मनशाक एनवायरमेंट मिनिस्टराक सांगता कंडेम कर म्हणून। हें सगळें प्लॅन, ही सगळी गेम चालू आसा। We will not allow. Congress party along with the people of Goa will fight for the right. And even central leadership of Congress party has made it very clear. तुम्ही तुमच्या राईटाक फुल झगडी करा, फुल लढाई करा. You have your full freedom to fight for the rights of Goa.
पोरण्या गोंयचो बंगलो बेकायदेशीर आशिल्ल्याचे पुराय गोंयांक खबर आसा. तरी आसतना भाजपा सरकार हो बंगलो मोडून उडोवपाक कित्याक फाटीं सरता असो प्रस्न काँग्रेसीन उप्रासला. भाजपाचो बुलडोजर फकत गरिबांच्याच घरांचेर चलता काय कितें? तुमच्या फुडाऱ्यांची बेकायदेशीर घरां मोडून उडोवची पडटात तेन्ना तातूंतलें पेट्रोल सोंपता काय आनी कितें जाता अशें काँग्रेस विचारता. पळयल्यार काय दिसता की हेतून कितें तरी गडबड आसा म्हणून. आनी जे तुमचे ऑफिसर आहात टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचे, कितलीं वर्सां जालीं ऑफिसर आहात? तेंची एज कितें? तांकां सादो प्रोसिजर खबर ना? जेन्ना हो मनीस सांगता आपणाक शोकॉज नोटीस दिवंक ना, आपणाक विचारूंकूच ना, आपलें कितें म्हणणें आहा तें आयकून घेवंक ना, डायरेक्ट ऑर्डर पास केली. तुमकां तुमचो प्रोसिजर खबर ना? इतलीं वर्सां ऑफिसर म्हणून कितें केलें? जेन्ना एक सादो गोंयकार जेन्ना घर बांदूंक वयता तेन्ना तुमी तांकां कितें सांगतात? एप्लिकेशन करा, हें करा, तें करा, हे पेपर घेवन या, ते पेपर घेवन या. हांगाच कित्याक जाता? सगळ्यांक आन्सर खबर आहा. ही बायल जी आसा जिचें तें घर आहा ती कोण तरी BJPची लिडर आहा. ही त्या नाना चुडासामाची चेडूं. ह्या चेडवान तर आपल्या बापायचें सगळें सोडूनच दिल्लेलें आहा. तुमी कितें करता? गोवा गव्हर्मेंट जे BJP सरकार लोकांक सांगता आमची कितें खंय कितें तो ट्रॅक्टर न्ही कसलो रे तो डबल इंजीन बुलडोजर गव्हर्मेंट. तुमचो बुलडोजर फक्त गरिबांच्या घरांचेर चलता आनी तुमचे BJPचे लिडर जेन्ना हे असले भानगडी करतात तेन्ना तुमच्या बुलडोजराचें कितें डिझेल सोंपता काय टायर पंक्चर जाता? फुडें जी सगळी कोर्टान जी हे केल्यात ऑन दॅट बेसीस की तुमीच सांगला न्ही कोर्टाक की बाबा सांगूंक ना. ऑन दॅट बेसीस जे कितें सगळी ऑर्डर पास केल्या त्याच्या वयल्यान क्लियर कट दिसता की हे सरकारान जे कोण आतां बसल्यात त्यांनी तेंच्यांनी आपले जे लिडर आसात दिल्लीहून भायल्यान येयल्लेले खंयचे मुंबय दिल्लीचे तांकां वाचोवपाक ह्यो सगळ्यो गोश्टी केल्लेल्या आहेत. पॅरेग्राफ आफ्टर पॅरेग्राफ दिसताय. आमी सांगपाचीच गरज ना. पोरण्या गोंयच्या वादग्रस्त बंगल्याच्या प्रकरणात आता काँग्रेसीने उडी मारल्या उपरांत या बंगल्याविशीं संबंदीत आशिल्ली शायना एनसीन मुख्यमंत्र्याची भेट घेतिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. आयज पणजेन भाजपाची फुडारी आनी म्हणयारी शायना एनसीन मुख्यमंत्र्याक मेळून ह्या प्रकरणाचेर तिणें चर्चा केल्ल्याचें कळटा. पूण हे विशीं शायना एनसीन उलोवप टाळ्ळें. मोदी जॅकेटीची चर्चा काय आयची न्हय, ती 2014 सावनूच आसा. पूण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बुधवारा संसदेत घातिल्ल्या निळ्या रंगाच्या खासा जॅकेटाची सध्या पुराय देशांत चर्चा सुरू आसा. कारण हे जॅकेट प्लास्टीक बाटल्यांचो पुनर्वापर करून तयार केला. खाशेलेपण म्हळ्यार फुडल्या 3 म्हयन्यांत देशांतल्या मुखेल शारांनी हे जॅकेट सर्वसामान्या खातीर उपलब्ध जातले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे जॅकेट हो सातत्यान चर्चेचो विशय ठरला. बुधवारा संसदेत आपल्या भाशणा खातीर आयिल्ल्या मोदीन घातिल्ले निळे जॅकेट हो लेगीत चर्चेचो आनी उमळशिकेचो विशय जाला. कारण मोदीचे हे जॅकेट प्लास्टीक बाटल्यांचो वापर करून तयार केला. ह्या खातीर 15 प्लास्टीक बाटल्यो वापरल्यात. इंडियन ऑयलाच्या अनबॉटल उपक्रमा खाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोमारा बंगळुरात इंडिया एनर्जी वीक 2023 चे उद्घाटन करताना प्लास्टिकाचो पुनर्वापर करून तयार केल्ल्या युनिफॉर्माचे लेगीत लोकार्पण केले. ह्या वेळार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशनान प्रधानमंत्री मोदीक निळ्या रंगाचे जॅकेट भेट दिले, जे मोदीन बुधवारा सभाघरात घातले आणि ताची बरीच चर्चा लेगीत झाली. आज प्राइम मिनिस्टर ने जो जैकेट पहन के जो पार्लियामेंट में गए, इससे बड़ी स्टेटमेंट हो नहीं सकती. और मैं प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट दी है अबाउट रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक्स. और परसों जो हमारे प्रोग्राम में भी उन्होंने कहा था कि रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, वो मंत्र कहा था, तो उसका एक ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं कंजम्पशन ऑफ फ्रेश पॉलीमर एंड कैसे रिसाइकल को बढ़ावा दे सकते हैं. तो आई एम इंडेटेड टू द प्राइम मिनिस्टर फॉर गेटिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू इन द लाइमलाइट ऑफ द नेशन. और मुझे उम्मीद है पूरी कि ये ऐसे स्टेटमेंट के बाद देश में जो रिसाइकलिंग की जो मात्रा है वो कई गुना बढ़ेगी, एक न्यू लेवल तक चली जाएगी.
जो हम कस्टमर अटेंडेंट की यूनिफॉर्म्स और एलपीजी डिलीवरी बॉयज़ की यूनिफॉर्म की जो मैंने बात की थी, वो बेसिकली हमारे स्प्रेड के लिए है। मतलब जो मैसेज है वो पूरे देश में फैल जाए। सारे ओएमसी मिला के 70,000 रिटेल आउटलेट्स हैं, तो ये जो स्प्रेड अच्छी तरह हो जाए उसके लिए हमने किया था। सेम थिंग एलपीजी डिलीवरी बॉयज़ जो हर एक घर में जाते हैं, तो ये मैसेज ऑफ रिसाइकलिंग हर एक घर घर पहुंचे। और प्रधानमंत्री ने ये तो अभी किया है, वो उन्होंने तो अलग ही लेवल पे ले लिया है। तो इससे अभी हमारा जो मर्चेंडाइजिंग का जो ऑप्शन था, जो मैंने आपको कहा था, हमारे रिटेल आउटलेट्स में हम उसका मर्चेंडाइजिंग ऑप्शन भी करेंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति जो ना आर्मी का हो या हमारे कस्टमर हो, ही कैन ऑल्सो वेयर दैट एंड शो हिज सपोर्ट सॉलिडारिटी फॉर रिसायकलिंग। ह्या प्रक्रियेतल्यान जॅकेट तयार करपा खातीर फकत 2,000 रुपया खर्च येता। प्रधानमंत्री मोदीन सभाघरात घातिल्ल्या जॅकेटा खातीर वापरिल्ले फायबराचे कापड तामिळनाडूतल्या कंपनीन तयार केला। श्रीरंग पॉलिमर्स नावाच्या ह्या कंपनीन पेट बॉटलीच्या पुनर्वापरांतल्यान तयार केल्ल्या 9 वेगवेगळ्या रंगाचे कपडे इंडियन ऑयलाक धाडल्यात। तातूंतल्यान पीएम मोदी खातीर कपड्याचो रंग निळो वेचला। त्या उपरांत हे कापड गुजरातातल्या टेलरा कडेन धाडले, जो प्रधानमंत्री मोदीचे कपडे तयार करता। त्या टेलरान ह्या कपड्यातल्यान नरेंद्र मोदीचे जॅकेट तयार केले। फुडल्या 3 महिन्यां भितर देशातल्या मुखेल शारांनी हे जॅकेट सर्वसामान्यां खातीर उपलब्ध जातले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। सकाळ समूह आणि गोमंतकान आयोजित केल्ल्या सोमयग यज्ञ महोत्सवाची शुक्रारा सांगाता जातली। विश्वशांती आणि वातावरणाच्या शुद्धीकरणा खातीर हो महोत्सव फाटले 5 दीस सुरू आसा। सोमयोगाचे वैज्ञानिक परिणाम लोकांमुखार हाडप आणि एका बऱ्या जीवनशैलीचो लोकांक परिचय करप हो ह्या महोत्सवाचो उद्देश आशिल्लो। गोंयांत पयलेच फावट जाले ह्या महोत्सवांत लोकांनी तशेंच मानेस्तांनी व्हडा प्रमाणात हाजेरी लायिल्ली। ह्या अशा प्रकारच्या यत्नांनी ज्या आता एक वैज्ञानिक दृष्ट्या सुद्धा याच्याकडे लोक पळोवपाक लागल्यात। अग्निहोत्रा संदर्भात काही पळोवपाक हांवें एक म्हजो लेख तुमच्याच गोमंतकान प्रसिद्ध जाल्लो की कशा प्रकारे अग्निहोत्राच्या माध्यमांतल्यान वातावरण शुद्धीचे प्रयोग चालल्यात, कीटकनाशकाचे प्रयत्न चालल्यात, पिकां कशी वाडटात, ह्या संदर्भाचो वैज्ञानिक दृष्ट्या प्रयोग जगान अनेक ठिकाणी चालल्यात। हे वाचन म्हजे कडेन जाल्लें आसा। आज पर्यंत जे कितें पुराण काळापासून चलता ताच्या फाटले कांय तरी हेतू आसतले। सगळोच हेतू कितें धार्मीक आसता पूर्णतय अशें ना। विज्ञान कितें आसा फाटल्यान, ह्या विज्ञानाचो शोध जर घेत आनी योग्य तरेन ताचे जे कितें परिणाम जातात अशें सांगतात, त्या परिणामाचो प्रयोगाद्वारे जर लोकां समोर जर व्हरत तर खरोखरच हेचें म्हत्व लोकांक जास्त परिणामकारक रित्याक कळटलें। आनी तसो प्रयत्न गोमंतक करता। हे खरें म्हणजे आतांच्या काळात गोमंतक किंवा वर्तमानपत्रां असे योग याग किंवा होम खंय करिना, तर गोमंतकान सकाळ ग्रुपान हें केलें, त्या बद्दल त्यांचे अभिनंदन करता। आज पर्यावरण मागीर प्रदूषण हे तशे चॅलेंजीस आसात आमच्या सगळ्या समोर, आणि अशा वेळार नामणेची वर्तमानपत्रां असो विशय विश्वशांती म्हणजे जो स्वामी विवेकानंदांनी सांगलो, 800 वर्सां पयलीं जो संत ज्ञानेश्वरान सांगलो, तोच विशय परत घेवन प्रत्यक्ष आजच्या पिळये खातीर हें आयोजन करतात। हें खूब समाधानाची, आनंदाची आणि एका अर्थान समाजाची उन्नती जावची, समाज विघटना पासून दूर वचून एक समाज गुण्या गोविंदान रावचो, अशा खातीर ह्या अशा कार्यक्रमाचे आयोजन आसता। आणि त्यामुळे दैनिक गोमंतक, दैनिक सकाळ आसात किंवा गोमंतक टायम्स आसात, हांच्या ह्या योजनेक हांव कौतुक करता, अभिनंदन करता। बांयगिणीचो कोयर प्रकल्प नियोजित सुवातेतूच येतलो अशी माहिती कोयर व्यवस्थापन मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी दिल्या। थळावो आमदार राजेश सरदेसाय तशेंच थळाव्या लोकांचो विरोध आसतलो तरी लेगीत हो निर्णय बदलचो ना। न्यायालयान लेगीत हो विशय गेल्लो।
मात न्यायालयान हो कोयर प्रकल्प बांयगिणीतूच जावचें अशें म्हणलां. ते खातीर प्रकल्प बांयगिणी सावन हलवपाचो प्रस्तूत येना अशें बाबुशान म्हणलां. फुडल्या 2 म्हयन्यां भितर ह्या प्रकल्पाच्या कामा खातीर कंत्राट थारतले अशें बाबुशान म्हणलां. As far as the garbage treatment plant is to come, it is going to come in Bangini. Anyhow. Now, see, I am not saying anyhow. Now, you don't make it as a political thing. I am not talking. Now, Mr. Rajesh Pallesai also is my colleague. He is a part of our party. The thing, but this is to do. This is not during his tenure. It was done earlier. The site has been identified almost some 15 years back. And we have got all relevant permissions whatsoever from different. I know he is coming under pressure as far as his constituency is concerned, because people from his constituency are having some issues as far as that thing is concerned. But garbage treatment plant will come. All these people basically went to the court. And court basically heard all of them. And in spite of hearing them, court did not find any merit as far as their argument was concerned. That is the reason I am saying that we already have got all the required permission. That is the reason on the permission what we have got, we have gone ahead with the tender. मुंबई ते मंगळूरचो रूट घेवपी वंदे भारत ट्रेनीच्या रुटान तांच्या रुटान गोंयांचो लेगीत आस्पाव करचो अशी मागणी करपी पत्र आपूण केंद्रीय रेल्वे मंत्र्याक बरयतलो अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. ह्या रुटाक लागून गोंयच्या पर्यटन मळाक तशेंच उद्देग मळाक उर्बा दिवपाक व्हड मजत जातली. हे विशीं आपणे मंगळूरच्या GCCI कडेन लेगीत उलोवप केलां अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिल्या. तशेंच मंगळूर आनी मोपा हांगा मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळा मदीं हवाई संपर्क स्थापन करचो अशें सावंत हांणी सांगलें. वंदे भारत ट्रेन ही मंगळूर गोवा मंगळूर मुंबई सुरू जावपाची गरज आसा. एअर कनेक्टिविटी जी आसा ती मोपा मंगळूर सुरू जावपाची गरज आसा. हांव रेल्वे मिनिस्टराक लेटर बरयतलो वायफाय कनेक्टिविटी इन द ट्रेन आनी वंदे भारत ट्रेन ही गोंयांत सुरू करपा खातीर म्हाका दिसता ताचो खूब मोठो फायदो. ट्रेड एक्सचेंज जी आसा ही गोवा आनी मंगळूर हाच्या मदीं ट्युरिजम आनी वेगवेगळ्यो ट्रेड, कारण दोनाय कडेन पोर्ट आसा, एअरपोर्ट आसा, ट्युरिजम आसा, स्पिरिच्युअल ट्युरिजम आसा, हाजो आमकां फायदो जावपा खातीर हाजो निश्चितरित्या ही कनेक्टिविटी अजून फ्रिक्वेंट जावपा खातीर. म्हालगडे स्वातंत्र्य सैनीक नागेश करमली आयज दनपरां संवसाराक अंतरले. करमळी फामाद कोंकणी साहित्यीक आशिल्ले. कोंकणीच्या मळार तांणी देखदिणो वावर केला. वंशकुळाचे देणे ह्या काव्य संग्रहा खातीर 1992 वर्सा तांकां साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जाल्लो. ताचे कुडीचेर शुक्रारा सकाळीं 10 वरांचेर पणजे सांतिनेज मुसणभुयेंत निमणे संस्कार जातले. कोंकणी साहित्यिकांनी तशेंच कोंकणी मोग्यांनी तांकां आर्गां ओंपलीं. मंगळूरच्या विश्व कोंकणी केंद्रान तांची परिशद गोंयांत आयोजीत करची अशी मागणी आपणे विश्व कोंकणी केंद्रा कडेन केल्या अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन केल्या. 1996 उपरांत गोंयांत ह्या परिशदेचें आयोजन जावंक ना. ते खातीर गोंयांत ही परिशद जावप म्हत्वाचें अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. ह्या परिशदेच्या आयोजनाक संबंधीत केंद्रीय गोंय सरकार पुराय तेंको दितले अशेंय मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. हांवें तांकां ऑलरेडी आव्हान केलां की अखिल विश्व कोंकणी परिशद 96 जाल्ली त्या उपरांत जावंक नासलें, तरी अखिल विश्व कोंकणी परिशद म्हणजे अखिल विश्व कोंकणी केंद्र जर घेवपाची ताची तयारी गोंयांत आसा जाल्यार गोंय सरकार ताका सपोर्ट करतलो. बिकॉज गोंय हें एकमेव घटक राज्य आसा, कोंकणी घटक राज्य आसलेलें राज्य आसा आनी ती गोंयांत आमी घेवपा खातीर तयार आसा. तांच्यांनी डेट डिसायड आनी बाकीची सगळी तयारी करून पण गोंय सरकारचो ताका सपोर्ट आसा. सुमार 1 दशका उपरांत कर्नाटकांतल्यान आयर्न ओर घेवन पयली ट्रेन वास्को बंदरांत पावली. MPTचे डेप्युटी चेअरमॅन आनी वेदांताचे अधिकाऱ्यांनी ह्या ट्रेनीक वास्को बंदरांत येवकार दिलो. हो आयर्न ओर चीनाक निर्यात जातलो.
वास्को बंदरात सुरू झालेल्या ह्या नव्या उपक्रमाक लागून एमपीटीची उदरगत जातलीच, पण स्थानिक अर्थव्यवस्था लेगीत घटमूट जातली अशें वेदांताचो अधिकारी निलेश सामंत हांणी सांगले. We hope this will add, in fact we are sure that this is going to add revenue of MPT as well as it will add to local economy and there will be a lot of business. Thanks. Sir, see this is, we are exporting this to China and rigs will keep continuously coming because this is just opened, so it is just a start. So which company? Vedanta. कोंकणी भाषेच्या क्षेत्रांत जे काम सुरू आसा ते पुराय संवसारांतल्या कोंकणी लोकां मेरेन पावपाक जाय. त्या खातीर कोंकणी विश्व संमेलनाचें आयोजन जावप गरजेचें आसा आनी हें संमेलन गोंयांत आयोजीत करपा खातीर गोंय सरकार सगळ्या तरेन सहकार्य करतले अशी घोशणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मंगळुरात केली. फाटल्या 4 वर्सांत गोंयांत कोंकणी खातीर जरी व्हड काम जावंक नासलें तरी बेगीनूच कोंकणी अकादमी खातीर इमारत बांदतले आनी थंय कोंकणीच्या उदरगती खातीर लागपी सगळ्यो साधन सुविधा उपलब्ध करतले अशें उतरूय मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिलें. हांव आत्ताच आमचो आमदार बाब वेद प्रकाश कामत हांच्या कडेन उलयतालो आनी तांच्या कडेन म्हणलें की 1996च्या उपरांत अखिल विश्व लेवलाचेर कोंकणी संमेलन आनीक जावंक ना. म्हाका दिसता परत एकदां जर कोंकणी लोकांक एकी कडेन हाडटले आसत जाल्यार विश्व संमेलन जावपाची गरज आसा. आनी बाब तुमी वक्ताले त्या प्रमाणे तें विश्व संमेलन खंय जावचें जाल्यार म्हाका दिसता ज्या गोंयांत ज्याची भास जे राजभास आसा थंयच जावचें. त्या खातीर तुमी इनिशिएटीव्ह घेवचे, आमी करपा खातीर तयार आसा. विश्व संमेलन ह्या फावटी गोंयांत करुया. हांव तुमकां निमंत्रण दिता. निश्चित रित्या बऱ्या पद्दतीचो कार्यक्रम घडोवन हाडुया आनी पुराय जगाचेर आमच्या कोंकणी भाशीक आशिल्ले सगळे आमचे लोक तांकां येवकार दिवया आनी त्या निमित्तान म्हाका दिसता आमी कोंकणी भाशिकांच्या मदीं भासाभास करून हाडूंक शकतले. कोंकणी भाशिकां खातीर चल्लेल्यो वेगवेगळ्यो चळवळी लोकां समोर हाडपाक शकतले आनी कोंकणी भाशेक आमी जगाचेर तेंच्यांनी केल्लें काम हें सगळ्यांच्या मुखार हाडपाक शकतले. म्हाका खबर आसा फाटल्या 4 वर्सांक म्हणजे म्हाज्या टेन्युअरांत जरी कोंकणी खातीर व्हड काम जावंक शकूंक ना. कारणां वेगवेगळी आसतली हांव अशें म्हणटा, कारण कोवीड आसतलें ताज्या उपरांत नवीन स्टंप. पण ह्या वर्साच्या कार्यकाळांत कोंकणी खातीर गोंय राज्यांत नवीन कोंकणी अकादमी स्थापन नवीन कोंकणी अकादमीची बिल्डींग बांदप हें काम निश्चितच रित्या ह्या टेन्युअरांत आमी हातांत घेतले आनी सुसज्ज अशी व्हड कोंकणी खातीर बिल्डिंगूय बी बांदपाचें आसा. तितूर वेगवेगळे कोंकणी खातीर विभाग, वेगवेगळे कोंकणी खातीर आशिल्ले रिसर्च लॅब सुरू करप हें आमी थरयलां. गोयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लईन बिरेस्तारा सकाळीं पर्तगळ मठाक भेट दिली. सकाळी 9 वरांचेर पर्तगाळी वाठारांतल्या पोरण्या वडाच्या रुखाची पुजा केली आनी 1000 वर्सांचो इतिहास समजून घेतलो. उपरांत सकाळी 10 वरांचेर श्रीस्थळ हांगासरल्या जर्मल ह्या पोरण्या झाडाचें महत्व समजून घेतलें. हे वेळार पर्तगाळी मठाचे स्वामीजी, विद्याधीश तीर्थ स्वामीजी आनी सभापती रमेश तवडकार हाजीर आशिल्ले. If you go through our Bharatiya concept, we never use the word exploit. Yes, coexistence is important. That means interdependent. Nature and people, our human beings are interdependent and interconnected. This solidarity concept is in our country. And now entire world is coming to that concept. I'm very happy. When I reached here, I wondered. I would like to say this is a Vismaya. You see more than 2-3 acres, one tree spread on this age is maybe 1,000 or 2,000. Swamiji has already decided to scientific test for that purpose. Pujaniya Swamiji told me today. Carbon dating is also going. Anyway, we all know this type of wonder we can't see anywhere in Goa or any other place, I don't know. So that is why I am lucky, because I completed the yatra of Sambhurna Grama Samparka Yatra. Sometimes first in its nature in India. The governor is traveling and all villages and witnessing and my
गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. आतां रोखडेच पळयात आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.